सुखी मनीस कसो म्हजो वैभव तो समोर जायना दुनिया तो श्रेष्ठ दुनिया तो श्रेष्ठ पळय म्हजो वैभव सुवड हांव सुवड म्हजो निवड कोणूच सुना हा 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 मुझे ली दया दगी मखैली कुमोकर एत सुणे जल्माच्या म्हज्या पाया पडून तुका कश्ट आयला जाल्यार त्या सैमीसर वचून बोर निकळ हांगा जावं तशे म्हणा नाका दुनिया तुमचे स्पात्यान हवायना दुनिया छे 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 पयस वच ना दुनिया तशे म्हणा नाका दुनिया दया दगी दुनिया कोण थंय म्हाका व्हरून भायर लोटा नाका नाका दुनिया म्हजे दुडू म्हजे पयशे हाच्या कसल्या भिकारान दीन जाल्यार हांव दुबळो जातालो हांव कंगाल जातालो या दुनिया पितर या दुनिया जेव दुनिया क्रिस्त मनीस जेवणाक बसता आनी एका कुशीन ताच्या मेजा लागीं सकयल लाजर बसोन आसा पेटेर ताची रुवां लेवोन आसात क्रिस्त मनीस जेवण आसा लाजर राखोन आसा केदारान दुनियाच्या मेजार हांव जेवणाचे कुडके सकयल पडटीत पण सकयल पडिल्ले जेवणाचे कुडके लाजर दिसता ताच्या सांगातान सगळ्या पेट्यांक दिता आनी म्हणटा येया म्हज्या संगत्यानो तुमी म्हज्या जेवणाक वाटेक जाया थोड्या दिसांनी लाजर मरण पावता मागीर थोड्या दिसा उपरांत तो क्रिस्त मनीस मरण पावता लाजराक देवदूत शर्किराजाच्या वैभवाक व्हरून वेतात क्रिस्त मनीस वेता एमकोंडार क्रिस्त मनीस एमकोंडांत आपली दिश्ट वयर व्हरता त्या वेळार ताका लाजर अब्राहम बापा सांगाता ताच्या राजान सूख बगून आसचें पळयता त्या वेळार क्रिस्त मनीस उज्याच्या वळवड्यांत अब्राहम बापा म्हजी विरमव पाव हांव हांगा उज्यांत लासून आसा लाजाराक पुडी म्हजे सरशेन धाड तो ताच्या बोटाच्या तुदयेक हांव एक तेंपो उदक म्हज्या जिबेक घालिशे तूं ताका धाड दी बापा पुता तुवें संवसारांत कितें सूख भोगलें पूण तो आतां हांगा कश्टाचो तें तूं बरेंच जाणाय तो आतां हांगासर सूख भोगते आसा आमचे मदें आनी तुमचे मदें एक व्हड कंदक आसा आमचे जावन तुमचे कुशीक तशेंच तुमचे जावन आमचे थंय कोणी येवंक शकचो ना जायत बरें अब्राहम बापा तर ताका म्हज्या बापायच्या घरा फुडें धाड म्हाका 5 चड भाव आसात तांकां ह्या एमकोडाच्या उज्यांत ह्यास्तीन पडना अशें तो तांकां 17 सांगो दी तांकां 17 जावं मैत्री आनी प्रावधी आसात तांचे ते आयकोन दे समजूंक पवित्र पुस्तक आसा यादाक आसात ना अब्राहम बापा तांकां ते आयकोवचे नात मेल्ल्यांतलो कोणी जिवंत उठोवन तांचे सरशीन बसत जाल्यार ते खंडीत आयकतले आनी ते खंडीत जावन जिणी बदलतले बापा प्रवाद्यान यादाकांक मोयते आनी पवित्र पुस्तक समजूंक ते तयार नात तर मेल्ल्यांतलो कोणी जिवंत उठोन गेल्यार ते पातयेवचे ना संवसारांत सुखान जेल तुरबोड्यांक कुमोकर घरच्या कांता वेळार पेल्याच्या गरजा तांच्या कश्टांक पाव देवाचे उतार वचून त्या प्रकार जियोक प्रयत्न कर ते झाडां सगळींचे रास तुजे जातले
संवसारान हग्या मसरान हांकार हाडची येनाका एम कोणाच्या केस्तीन उजान तूं आसतलोय देव बरें करूं.